इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थान वयलो ओडून सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी सुदाच्या घराण्याक एक बापूय जातलो. हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच धामचो ना. तो धामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवासन जातलो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळथा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळथा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टांप्रास तुवें वर्तें केलां. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्यांक धैर्य दिलें. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळथा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. वय सर्वेस्पर भोव व्हरतो तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता आनी घरव्यांक पयस थावन वळखता. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळथा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक तकता, तुज्या हातांचे काम अर्द्यार सोडिनाका. श्लोक. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळथा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. सांत पावलान रोमा घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. हा कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसला, कोण पारखीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे थावन आरंभ जातात. ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदा सर्वदा. आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतात येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार सुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात?
सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागीतो सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.